नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 2019 बीजेपी स्वबळाचे लोकसभेत तरी घटक पक्षाबरोबर युती उरतलीच। बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह उलयलो मीडियाच्या संपादकाकडेन। आता दक्षिणेतूय बीजेपीचे ऑफिस। थिये रेवड्या एका घराचेर पडले झाड। 11 वर्साचो भुरगो आगताक गेलो। घरातले 4 जण जखमी। 3 घराचेर पडले झाड। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो विलो लावंक गोय सरकाराची पॉलिसीच ना। लिजांचेर 132 कोटी एकठांय करून तिजोरेत। बाकीच्या राज्याच्यो स्किमी रेंव, खडी, चिरेवाल्याकूय आता मिनरल फंड। सालेली 70 धबधब्यार जीपीचे एडव्हेंचर आयले पिकनिकेक गेल्या 7 जाणांचे आंगलट। जीप देगणात पडून मांद्र्या जुनस वाड्यावेलो तरणाटो सोंपलो। 2 जखमी। अकरा पंचायतीचे 15 वॉर्डाचे निकाल आयले। नुव्या बाबाशानाचे पॅनल। साकवाळे रामकांत बोरकार जोडपे पंचायतीचेर। पळयात रिझर्वेशनाक लागून अडकल्ल्या पंचायतीच्या वेंचणुकेचे निकाल। आणि पारोड्या आणि चांदर 3 क्रॉस मोडले। पुलिसांक कसोच लागना पत्तो। फातोड्ड्या बड्ड्या पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्सात चोरांनी एका फाटोफाट फोडले 7 फ्लॅट। 15 लाखाची लूट। दोन 2019 बीजेपी स्वबळाचे लोकसभेत येतली। मात स्वबळार सत्तेर आयले तरी घटक पक्षाबरोबर युती उरतलीच म्हण बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उलयला। 2019चे तयारेक म्हण देशभर भोवडेर आशिल्लो बीजेपीचो शाह आयतारा ही गजाल गोयच्या संपादकाबरोबर दवरिल्ल्या संवादात उलयलो। ताणें आयतारा बीजेपीच्या दक्षिण गोंय जिल्लो ऑफिसाचे उक्तावण केले। तो साळगांव कोयराच्या प्लांटाचेरूय पावलो। बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आयतारा गोयच्या संपादकांकडेन 2019चो लोकसभा प्लान उलयलो। अमित शाह सध्या 2019च्या वेंचणुके खातीर तयारेक देशभर भोंवडेर आसा। अमित शाह संपादकांकडेन उलयला त्यो गजाली ह्यो। एनडीएच्या सगळ्या घटक पक्षांबरोबर युती उरतलीच। 2019 बीजेपीचो अजेंडा आसतलो डेव्हलपमेंटाचो। भडकू गजाली कडेक विकासाच्या प्लानाचेर लक्ष। बीजेपीचे कांय फुडारी विशयाक सोडून आनी भडकाऊ विधानां करतात हे अमित शाहान मान्य केला। असल्यो गजाली जावंक जायना म्हूण कांय उपाय चल्ल्यात म्हूण शाह उलयलो। आयतारा तो साळगांव गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची पळोवणी करपाकूय पावलो। It is a proud moment for Goa today. The Honorable President of the BJP, Amit Shah, has visited the plant. It's a big achievement for Goa because Goa is the first state to implement a state-of-art ultra-modern garbage treatment plant. The RDF which is generated is taken to ACC cement plant in Karnataka and used as a coal replacement. The entire effluents are treated, if you see, in a very sophisticated effluent treatment plant. The entire water is recycled and used for gardening. You can see the whole garden around. All this garden has been developed with the recycled effluent. This plant complies completely with MSW 2016 guidelines. This is the first plant in the country which complies to the whole of the guidelines. अमित शहाची 2 दिसांची गोंय भोंवडी दक्षिण गोंयचे बीजेपी ऑफिसाचे उक्तावण करून सोंपली। ऑफिसाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री पर्रीकार आणि बाकीचे काय आमदार मंत्री आशिल्ले। की आपले स्वतःचे हक्काचे अशा पद्धतीचे घर असते ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालयाचे उक्तावण आमचे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह यांच्या हस्तुकी हजर जातात। त्या निमित्तान त्यांचे स्वागत करतात आणि हे कार्यालय आयच्यान भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयातले सगळे कार्यकर्ते, सगळे मतदार, सगळे बरे मागपी, सगळे वेल विशर यांचे घर आसा। हे घर मुखार व्हरपाची जबाबदारी तुमची आमची सगळ्यांची आसा। आयज शेवटी दक्षिण गोंयान खंय तरी किल्ल्याचेर आमचो झेंडो लागलो। तुका म्हणटा दक्षिण गोंयान भारतीय जनता पक्ष लक्ष दिना काय कितें? म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांक उत्तर मेळ्ळें की उत्तर गोंया पेक्षा 47 स्क्वेअर मीटर चड आशिल्ली जागा दक्षिण गोंयान। म्हणजे आमी उत्तरेक म्हापशा ऑफिस घेतलेलें आसा ताजी जागा
375 स्क्वेअर मीटर जाल्यार तुमची जागो आसा हांगा 422 स्क्वेअर मीटर. खूबदा पत्रकार म्हाका सदांच विचारता तुजें मिशन सालसेत केन्ना चालू जातलें काय म्हणून. त्या पत्रकारांनी नोंद घेवची की भारतीय जनता पक्षाचें मिशन सालसेत आयच्यान सुरू जालें. हे म्हणजे कोणीकरांचें मिशन सालसेत न्हय, भारतीय जनता पक्षाचें मिशन गोंय सुरू जाल्लें आसा. मैं जब से इस परिसर में एंटर हुआ तब से यहाँ आया तब तक कार्यालय के उद्घाटन का आनंद सभी कार्यकर्ताओं के भाइयों बहनों के मुंह पर झलक झलक कर दिखता है. भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में हर जिले में 2018 दिसंबर के पहले कार्यालय बनाने का काम पूरे देश भर में समाप्त करने वाला. 5 साल पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थायी रूप से आई, दोबारा हम जीत कर आए. मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गोवा का विकास दिन दूनी रात चौगुनी झड़प से जल्दी से आगे बढ़ा है. बहुत सारे प्रोजेक्ट मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में, लक्ष्मीकांत जी के नेतृत्व में शुरू हुए, संपन्न हुए, और अब फिर से मनोहर जी के नेतृत्व में गोवा के विकास की यात्रा बढ़ रही. भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम किया और उत्तर गोवा का कार्यालय भी फर्नीचर वगैरह बन रहा है. थोड़े ही समय में उत्तर गोवा जिले का कार्यालय भी समाप्त हो जाएगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत लँड जातकच दाबोळे विमानतळार पब्लीक मिटींग घेवन बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शान आपली वैचारीक दिवाळखोरी दाखयल्या. खंयच्याय पक्षाची पब्लीक मिटींग एअरपोर्टाचे सुवातेत कशी जावंक शकता काय म्हूण काँग्रेस आनी एक्टिव्हिस्टांचो प्रश्न. ह्या प्रकरणाची चौकशी जावंक जाय म्हूण काँग्रेस मागता. The act of National President of BJP and Goa Chief Minister Sri Manohar Parrikar ji, they have addressed a political meeting inside the airport. This is unprecedented and highly condemnable. What Amit Shah ji has done in Goa is a national shame. We demand that along with Amit Shah ji, Goa CM and all those MLAs, Goa ministers, MPs who have attended and addressed the meeting should be immediately booked and punished for this illegal act. We also demand that the airport officials who have permitted this meeting, they should be also booked and punished. The power has intoxicated BJP and they have lost all sense of good governance. We demand detailed inquiry into the entire incidents which has displayed the moral bankruptcy of BJP. The BJP, same BJP which was once upon a time was preaching about morality, principles and nationalism. And today what they have done is a national shame. Thank you. थिये रेवोड्या घराचेर वड पडलो. घरातलो भुरगो आगताक सोंपलो. बाकीच्या 4 जाणांक माल लागला. सकाळी 3 सुमार ही गजाल. 3 घराचेर वड पडलो. सोंपलो तो भुरगो 11 वर्साचो समर्थ रेवोडकार. जखमी जाल्यात तांकां म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत घाल्यात. रात्री 12:30 सुमार रात्री वारान घरात वड पडलो. माझा एक चेडो हॉस्पिटलान आनी आमची घरातली फॅमिली जावन इंजर्ड जाले आणि ते आम्ही पहिली पंचायतीक दिल्ले कंप्लेंट ते आमचे ते काय ॲक्शन घेऊन नासले. तुम्ही आता कितले हे करताले मंडळान बीन सांगलेले चांगले म्हणटात ते मग काय ॲक्शन कांयच नाही. चेड्याक किती वर्सां? चेड्याक 10 वर्सां. ते वेताळ देवस्थान आहा तेजे फाटल्यान एक आमचो वड आसा
ते वडाचे झाडाचे दुसरो एक भाग म्हणून तिथे कोसळून ते सुनील रेवडकर म्हणजे त्याच्या घराचेर पडलो आणि तेजो धाकटो 10 वर्साचो चेडो एक्सपायर जाल्लो. ताची मदत आमी पंचायती तर्फे आमी करतले. त्या वेळार आतां मामलेदार येवन गेलो, तलाटीक आमी रिपोर्ट केल्लो आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टर येवपाचो आसा, ते येतालो खूब वाट पळयता. सगळे आतां तशें आमचे गांवकारची मंडळी सगळी आमचे हांगासर हजर आसा सगळे. आणि ते हेल्प पंचायतींच्या पंचायती तर्फे हेल्प आमी जाता तितलो करतले. घेऊया एक ब्रेक.